आमी तुजी वेचीक परसा मोगान आयल्या एका मौनान कलत्या कळसान सर्व आमी जमल्या करून स्तुती हसन कीर्ती आज आमी गायता देतो आमचो रसना वर्तो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो नवो म्हयनो आज आमी सुरू करता आणि ह्याच दिसा देवान आमकां फावो केल्ल्या एका ती वर्त्या बापायचो उडास आमी काडटा तो जावन आसा सांजुजे आमचो पात्रोन आनी शारोथेड वावरेडांचो तो पात्रोड म्हणून आज आमी आचरण करता आसतना देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक तो आमच्या सगळ्या अख्ख्या पवित्र सभेक बापाय जावन आमकां राखता आमच्या पासत विनाती करता आनी सर्व वावरड्यांक तांच्या दिसाक कितें गरजेचें जिविताक कितें गरजेचें हें जोडूंक तोच आमकां शारोती जावन आमच्या मुखार देवा मुखार आमचे पासून विनाती करता. हे मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयत आसतना आमचेच पासून समेस्त वावरड्यां पासून आमी मागया स्वामी जेजू क्रिस्त आमच्या वावरांत आमकां थिरासाण दिवं दी तृप्ती दिवं दी संतोष दिवं दी म्हणून मागया. ह्या घडये हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना आमची फातकां खालतेपणी ह्या दिसा वळखून घेवया. खालतेपणी आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदां सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि धनिया मनशान काम करचे म्हण तुवें निर्मिलाय आपल्या हाताच्या वावरान पवित्र कुटुंब बसलेल्या भाग्यवान जोजेची आमच्या खातीर विनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बसयताय तें इनाम जोडूंक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जानवरांचेर
सर रानवट मनजतीचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री कन्न तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा, सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर बी दितली जडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूप तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रणवाट मनजातीक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आशिल्ल्या सर प्राण्यांक, सर जिन्साचे थण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो सवो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपल्या हाती घेतलें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतस 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो पवित्र केलो. कित्याक सगळें रसून जातस त्या दिसा ताणें विशव घेतलो. देवाचे उतार हें. देवाचे उडोपकार. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. पर्वत दोंगर उत्पन्न जावचे आदी, पृथ्वी संसार तुवें रचचे आदी, सस्ना तावन सस्ना पर्यंत तुमचो आमचो देव. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. मनशानो धुळीक फाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत मातयेक फाटी धाडटाय. 1000 वर्सां तुज्या दोळ्या मुखार येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पाऱ्या सारकी. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेद्वा आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. पाटी परतून पळय सर्वेस्परा. ते दोळपर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकरांचे तुका सुरसुरे दिसूं. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां धादोशी कर. अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हास आमी भोगच्याक. दाखय तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी तांची भुरगीं तुजी खरी महिमा. श्लोक. आमच्या हातांचो वावर सफळ कर. उद्गार. दिसान दीस आमचो हारभार घेतलेल्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळ व्हरतलो देव तोच. सर्वेस्प तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तोवर जेजू आपल्या माज शहराक फाटी आयलो. थंय तांच्या सिनागोगांत ताणें दिल्ली शिकवण आयकून विजमेजलो लोक म्हणटालो, खंय तावन आका ही जानवाय आनी आश्चर्या करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय, मोरी म्हणटा ताची आवय न्हय, आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जूद हे हाचे भाव न्हय. हाच्यो भयणी सकट आमचे मदें आसात न्हय. तर हाका हे सकट खंयचे आयले अशें ताका तांणी
नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार ही सन्मान चुकाना. आपल्या मायगांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भोंवत नातलो देखून तांचे मोदे ताणें चड आसर्यां केली नात. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकता जेजू आपल्या माय शाराक नजरेताक गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजू जायत्या संगती विशांत प्रत्येक जावन सर्गीचाराचा विशांत तांकां समजोवचे प्रयत्न करनासलो. सुमार 4-5 ओपारी ताणें सांगचे आमी आयकता. जावं पुरो ती ओंप्याची ओपार, नेराची ओपार, कमिराची ओपार, जाळाची ओपार, अशें विविध ओपारींनी सर्गींचे राज म्हळ्यार कितें म्हणून समजोवचे प्रयत्न जेजूचे. पूण ताचो लोक ताणें शिकयल्ले आयकोनचो लोक ताचोच ताका ल्हानतावन पळयल्लो नजरेचो लोक. देखून हो लोक 2 संगतींक घालता जेजू विशांत. एक हो सुताऱ्याचो पोत न्हय गी, आनी एक हाका हें सगळें खंय जावन आयलें. सडाव जावन दैवीक संगती विशांत तांचे मदें उलोवचें आसलें राब्बीनी, कित्याक ते सिनोगोगांत शिकयताले जाणारी ते. पूण जेजू राब्बी न्हय, बगार एका सुताऱ्याचो पोत ताणें उलोवप येत जाल्यार कांय रुखा विशांत वा बांका विशांत, कदेला विशांत, कित्याक ल्हानतावन आपलो बापाय कितें काम करता तें पळोवन तो आयिल्लो आनी ताणें आपल्या बापाय सांगाता काम केल्लें. तशें आसतना लोक चिंता ताणें उलोवप येता सड्ड म्हळ्यार ह्या संगते विशांत, ताणें बापाय कितें काम करना आसा त्या संगते विशांत उलोवप येता. पूण हो मनीस दुसऱ्यांच कितें उलयते आसा. बापाय परस चड जाणवाय हाका खंयची आयली, वा एक सुताऱ्याच्या पुतात तावन असली एक जाणवाय कशी येता म्हण एका रितीन लोक आज आपिपवता वा एका कुशीन ताचे थंय बाबत दवरकी सकना. मगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूक उल्लेख करतना लोक म्हणालो हो सुताऱ्याचो पोत न्हय गे म्हणून. जुजे फकत सुतारी जावन आसलो म्हणून चिंतलें जाल्यार आमी थंयच त्या विशयांत चिंतचें आखेर करता. ताच्या उपरांत जुजे आमकां कितेंय विशेश पूण बगसो ना. जुजे फकत सुतारी न्हय, ती एक ताची व्याप्त मात्र, पूण ताचो संबंद देवा थंय कितें जावन आसलो तें भोव गरजेचें. कित्याक आमी जाणत जाता जुजे दाविदाच्या कुळयेचो आनी त्या दाविदाक ताच्या पुर्वज बापा दावीद रायाक देवान कितें बसावणी केल्ली, तुजें राज वा तुजी रजवडकी हे रजवडकेक अंत्य आसचें ना म्हणून देवान ताका सांगलेलें. ही बसावणी दाविदाक केल्ली आनी तीच बसावणी ताच्या सुकुळयेचो जावन आसलेल्या जुजे थंय देव संपूर्ण एक हाडटा. आनी हे जुजे जाणा की आमी नेणाव कडी जावन दाविदाक कितें बसवणी केल्या ह्या विशयांत तो जाणा आसतलो. पूण ताच्या मुखांतर तें संपूर्ण एक येतलें जें कितें सांगलें तें भोवशा जुजे जाणा आसलो आमी नेणाव. पूण म्हाका केदाळय विशेश म्हूण बगचें कितें म्हळ्यार जुजे दाविदा बरी न्हय. दाविदाक नातान प्रवादी आसलो, देवाचें उतर त्या प्रवाद्या मुखांतर ताका मेळटालें आनी दावीद नातानाक आयकतालो, देवाचो ताळो म्हण आयकतालो. पूण हांगा जुजेक कोणी प्रवादी ना, बगर ताको ताळो आयकता स्वप्नांत. आमी वा कोणीय जावं दी सपन म्हणटा आसतना तें आमकां सडाप जावन उडास उरना आनी उडास उरलें जाल्यार आमी कांय त्या विशयान करूंक वचना, तें सपन म्हणून सोडटा. पूण एक मनीस जर म्हाका पडलां तें सपन हें सत आनी हांवें कांय पण करूंक जाय म्हणून तो उठोन चलता जाल्यार तें कडेन जावन आमी समजूंक जाय थंयसर कितें विशेश आसा. ह्या मनशाक देवाची वळख आसा. हो मनीस देवाचो ताळो आयकोंक पारकोंक शकता
देवान म्हज्याच विशयान सांगला हेंच पर्टिक्युलर जावन हेच निर्दिश्ट विशय म्हाका सांगला आनी हांवें कितें करी जाय म्हण ताणें सांगलां देखून हांव करता म्हणून उठोन वेसो जावन आसा हो जुजे ही एक विशेशता जुजेची देखून आमी समजत हांव जुजे फकत सुतारी न्हय सुतारी ताची व्याप्त ताचें काम पूण देवा थंय ताचो संबंद भोव उगुंडायेचो कित्याक हेर कोणी जाल्यार देवानच येवन सांगलें जाल्यार देवदूत प्रत्यक्ष जाल्लो जाल्यार पातयेवंक 4 फावटी चिंते आसलें पूण हो सपनांत जें कितें देव आश येता तें समजता आनी मात्र न्हय त्याच घडये उठोन आमी जाणा मरयेक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक वेता थंयसर गेल्या उपरांत थंयसर काम करता थंयसर जेजूक आनी मरयेक पोसूंक जाय पुरतें कितें जाय हें सगळें तो काम करता थंयसर बिडार करता परतून फाटीं येता इस्रायलाक आनी अशें आमी जाणा जाता जी जबाबदारी आपणाक दिल्या तें स्वप्नांत ती नीज म्हणून तो समजता आनी देवाच्या ताळ्याक उलो दिवन तो जें कितें देवान सांगलां तें करूंक सर्व रितीचे प्रयत्न करता आयच्या दिसा सांजुजेक आमी मान करता वावरड्यांचो शारोती वा वावरड्यांचो बापय म्हणून वावरड्यांक पयलींच्या काळार म्हणजे 80s 90s आमी जाणाव पाश्चात्य गांवांनी जायत्या संदर्भांनी वावरड्यांक बिलकूल मान गौरव नासलो डिग्निटी म्हणली नासली डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणलें नासलें आनी त्या वेळार जायतीं झुजांय रेवोल्युशन जाल्लीं आसात दंगे उठले आसात तो वेळ पवित्र सभेन चिंतलें आसा हें फकत वावर मनशाचो वावर मनशाचे कश्ट आमी थंयच सोडचें न्हय बगर आमी ह्या विशयान उलोवंक जाय ह्या विशयान चिंतूंक जाय आमी क्रिस्तांवांनी हेरां बरीं जिवचें न्हय हेरां बरीं आमच्या कामाच्यांक चलोवचें न्हय तांकां तांचीच म्हणली डिग्निटी आसा आनी हें चिंतून आमी ह्या विशयांत फुडें कितें करयेत म्हणून आलोचन करता आसतना जुजेक कामेल्यांचो वावरड्यांचो शारोती म्हूण घेवन ताच्या मुखांतर हो दीस आचरण करतना आमी करच्या वावराचेर आमी ध्यान दिवंक तशेंच आमच्या सांगाता कोण वावर करतात तांकांय तांचो गौरव दिवंक आनी तांची डिग्निटी उखलून धरूंक आमकां पवित्र सभा आपयता आज हें फेस्त आचरण करतना आमचो वावर सोम्याक भेटोवया जें कितें ल्हान वा व्हड आमी वावर करता आमच्या वावरांत आमकां तृप्ती तिरासण तो दिवं दी तशेंच आमच्या हाताखाल कोण काम करतात जाल्यार तांकांय मोगान लेखूंक तांचो वावर मानान लेखूंक तांचो गौरव कितें आसा तो तांकां दिवंक तो सोमी आमकां बळान भरून दी म्हूण मागया जीवन मुझे सुमिया और दे देने मका सोम सारिया बोयना सावे करे बलिदान पाती जिने मुझे देना बेटों कशे उदार काळीस बापा तुझे दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया ते देने माका सोम सारिया बोयना सावी करे बलिदान म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा तूं परमेद काकुळतेची जर भाग्यवंजुजेची परब संभ्रमून आमच्या कश्टां वावरांचो फळ
भोगवा उंडो आनी ताका बायन आमी तुका भेटयता जेजूच्या ह्या बलिदाना बराबर सगळें आमचें वावराचें जिवीत आमच्या भाव भयणी पासत ओपलेलें मोगाचें समर्पण जावं दी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शास्त्राच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी किर्ती परगडता ह्या नितीवन मनशाक तुवें आमकां देव मातेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक बापाय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका विसलोय जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमची ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता Dălbaraso serves por tu Sărgani som savarla tuja Văibava Un sărgin tu cacai Un sărgin tu cacai Serves forace बापा करोस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची तेच परीन जेवण जाता आसतना काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कांच नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षिणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बाबडता सोगट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सर्वणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकांनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळ्या आर्थिक वर्गाबरोबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनः जिवंत पणसो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्या समेस्तां तुज्या पजळीत मुखार मोळ पळय फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाची माया संगती सांज सुजय तुजो भोव निस्कळपती भगेन दर आनी सर काळी तुका मांडवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणे आता आमी सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नात्रेंतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदव्यांनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय सो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची ककोत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुवागी. सोम्या तूं म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका.
आमेन. सस्निक जीविता तुमका वापरता जीविता सोडो तुमका हांव दिता सस्निक जीविता तुमका आपयता गिया काया आमसाया सर्गीचे मनाका दादोसाया सोम्यादिकान सर्गीचे पोषणात्मिक जिणेचे दैवीक हिंडाताम कामोगान एकटावचे दे सोम्या देणे तुझे. प्रार्थोया. सर्वेस्परा सर्व मनशांच्या पोसणारा या स्वादिक सर्गीच्या जेवणात तूं आमकां पोसताय. ताचे गटायेन बगेवन जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनी आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचे महत्व वळखून आमच्या भाव भयणीचे सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भगेवन जुजे बराबर तुजे बेगेंत सासणीक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार. de maicea pătit, sărghincea sobit fula, podveda șaroti. Zuzeba papa tomaca, Zuzeba papa tomaca, Zuzeba papa tomaca, Zuzeba papa tomaca. Mogar putar sove, auca Maria Sheva Devamka. सच्चे कृपेने और आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.